विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीम आदाकून हांव एस जयश्री शणै सक्कड वीक्षकांक नमस्कार करता. आजी आमगेल मुखारी विशेष कलाकार संस्कारवंत बंटवाळादकून आयल्यांची हन्नी यू लक्ष्मण भट. हन्नी मेगेले विद्यार्थी जावन आशिल्लींची हांगेल विशय सांगच्याक म्हाका भारी संतोष जाता. नमस्कार मम्मा. नमस्ते. तुम्ही हांगा येईल विषय म्हाका भारी खुश जाली. तुमगेले विषय ಸ್ವಲ್ಪ वीक्षकांक कळ म्हणून हांव तुमगेल बाल्या विशय मलगडांगेल विषय आरंभार निम दिता. कशें आशिल्लें तुमगेल जीवन बाल्य? म्हगेले बाल्य कशें म्हळ्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ दुर्बळपणा ರೀತಿ ಅಮ್ಕಲ್ಲ म्हगेले बाल्य. हांव 8 क्लास ताई दोळ्या दृश्टी आसुनूची स्कुलाचे अमकला. मागीर 8 क्लासा आसतना रेटिना डिटॅचमेंट जावन म्हगेले दृश्टी गेल्ली. तद नंतर ऑपरेशनान पुरो जाल्ले जायना. येता येता कशें म्हळ्यार दोनूय दोळ्या दृश्टी गेल्ली. जाल्यार एक दोळा ಸ್ವಲ್ಪ दिसता आशिल्लें. मागीर येता म्हळ्यार घरा लागीं बसलो 8 क्लासा दृश्टी वतरी मस्त मन भित्त आशिल्लें. भायर येवच्या भंय करता आशिल्लें. त्या टायमार एक पंत अंधकार जावन वय म्हळ्यार भंय करता की आड्डळता की पडता की म्हूण सांगून भंय करता आशिल्लें. त्या टायमार एक 2-3 वर्स म्हणटना आमगेल्या गांवांत तो एकलो म्हगेलो गुरू तो जाल्यार तो आतां दिवंगत जाला. पांडुरंग शानबाग म्हूण तागेलें नांव. तोवूय म्हगेल्या मणकेची दृश्टी नातिलोची जाल्यार तागेलें साधन अपार जाल्यार तशें साधन. तो संघान तो हें आशिल्लें काम करून आशिल्लो RSSान तो. म्हगेलो आनूय आशिल्लो. तो एक दिवस बंटवाळा आयिल्ल्या टायमार म्हगेल्या घरला आयलो. येवन म्हळालो पयरे कसो रे मरया हांव सांदकून दृश्टी नातला रे हांव कसं काम करता म्हूण तुका अन्नाला निमगी कळ्ळें. तेश तूं दृश्टी ना म्हूण सांगून हांगा बसला जायना. भायर यो 1 दिवस पडशी 2 दिवस पडशी मागीर समजतलें तुका. आनी तूं SSLC एग्जाम दी मागीर कसलें कामाक आनी उपयोग जाता. तशें म्हूण ताणें म्हाका हें केल्या निमित्ती हांव भायर येवपाक सुरू केलें. अगोर वय भायर येवच्या सुरू जाल्यार म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ धैर्य येयलें. मागीर संगीतांत ಸ್ವಲ್ಪ आसक्ती जाल्लें. संगीतांतूय हांव सुरवेक आमगेली मास्टरनी ती बडी सुशिलाबाई टिचर म्हूण तिगेलो तबलो शिकोवचें अमकलो. मागीर तांची अभिरुची ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्लें. मागीर आमगेले 92 तो आमगेले स्वाम्याल चातुर्मासा वेळार सुदीन तीर्थ स्वाम्याल चातुर्मासा वेळार एक कॅसेट रिलीज केलेलें. ताजी रेकॉर्डिंगा वेळार म्हाका वचपाक एक अवकाश मेळ्ळो. तेन्ना हांव ते सत्यविजय भट म्हूण सांगा तांगेले लागीं बसून तबलो आयकलो त्या रेकॉर्डिंगा टायमार. तेन्ना तबलाचें हें म्हाका चड जालें. तागेल्या वचून शिकलो हांव. तांणी म्हाका शिकयलें. मागीर तेजे मागीर ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार म्हणची तशी म्हाका म्हळ्यार बंटवाळा साकून उडपा थंय वचच्याक खर्च आशिल्ले ते प्रमाण म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ जायना आशिल्लें. जाल्यार हांव कशें की पुरो म्हगेलें मेळ्ळेलें दुडवान वट्ट करून म्हयन्याक 1 क्लास 1.5 म्हयने 1 क्लास तशें करून हांव शिकिल्लो तागेल्या सत्यविजय भट म्हणून. मागीर म्हाका एक बेंगळूरा एक ट्रेनिंगाक वचचें अवकाश मेळ्ळो. त्या टायमार म्हाका आमगेलो विश्वनाथ नाकोड सर तागेल्या एक वचचें अवकाश मेळ्ळो. ग्रेट ते वय वय ताणें म्हाका भारी प्रितीर म्हाका मस्त तबलाचें ज्ञान दिलां. मस्त रितीन शिकयलां. मस्त विशय म्हाका तागेल्या निमती मेळ्ळा. तागेल्या एक सादारण हांव एक 1.5-2 वर्स थंय वता आशिल्लो. म्हळ्यार म्हयन्याक 1 दिवस हांव ताका फोन करून 2 3 दिवस हें मेळ्ळा रे ताका रजा आशिल्ल्या टायमार वचचें. आर्ट ऑफ लिविंगाची म्हाका तेन्नाची हें आशिल्लें. आर्ट ऑफ लिविंगाच्या आश्रमार रावचें. थंय तागेल्या वचून क्लास घेवन ते शिवचें बेंगळुरान. आर्ट ऑफ लिविंगाचे म्हाका कॉन्टेक्ट जाल्ले. तांगेल्या निमती मस्त म्हाका म्हळ्यार अध्यात्म वाटेर वचच्याक मस्त तांगेल्या निमित्त म्हाका म्हळ्यार आर्ट ऑफ लिविंगा निमित्त ताजें एक अभिरुची येवच्याक कारण जाल्लें. जीवन उत्साह आयलो. जीवन उत्साह आयलो. कित्याक म्हळ्यार हांव ताजे फुडें एक ಸ್ವಲ್ಪ डिप्रेशनशें आशिल्लो हांव. म्हाका कसलेंय ना आशिल्लें कसलेंय नाका जाता आशिल्लें. तांगेले एक ते सुदर्शन क्रिया योग करता रे म्हळ्यार ताजे निमित्त म्हूण सांगना हांव
जलारी कसं नाही म्हणून म्हणा तांतू कसं की एक विषय मेळता पळय आमकां खंयच्याय केन्नाय कशें म्हणा खंयच्याय चांग विषय आमी जिवनान स्वल्पपूण एक अळवडसोच्या प्रयत्न केला रे आमकां चांग रिजल्ट खंडिता मेळटा तशें म्हाका त्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगाचे सुदर्शन क्रिया योगान मस्त चांग विषय मेळ्ळो त्यात नंतर म्हगेलें जीवन स्टार्ट जाल्लें म्हूण येता नंतर ह्या पुरो संगीताचे ते पुरो मेळ्ळें म्हाका मस्त करून अभ्यास करून घेतले मेळ्ळें ज्ञान दवरून घेतलें वय बाल्यांत तुची संगीता अभिरुची आशिल्ली मस्त आशिल्ली कित्याक म्हळ्यार म्हगेलो आख्ख एकली संगीत हे आशिल्ली तीन गेल्ले प्रॅक्टिसन करतना आमकां सादारण तीन कसं शिकला त्या पुरा चोट पुरो आमकां बायक पडत तशी वय आता ती म्हणता पुरा कडेन वय, वचून भजन वय आणि शिकयत काही न्हू वय दुर्चे गांव वय वचून. वय आणि तबलाय वय तबल्यान ते मुख आसले हय. तबले तुमी सदां वाजयतात की तेन्ना एक त्या टायमार हांव 7 वाजे भट मम्मालाक त्या टायमार वतना दिसा 4 घंटा रियाज करता आशिल्लो हांव. अहा केन्ना ते सकाळी की सांजे की सकाळी मध्यान की संजे कशें म्हणना फुरसत जाल्या टायमार हम्म. त्या 4 घंटा रियाज करता आशिल्लो. वय खंयची एक विद्या शिकतना अर्ध गंटकी 1 गंटकी करेनाशी बसना सदां 1 गंटो 2 गंटो केल्यार चांद न्ही वय स्कुला वच्चे चेडो आनी तशींची वय अभ्यास करता आसता वय समय वायट करू ना वय न्ही वय तशी आणि तुमगेले हव्यास कसले विंगड हव्यास आसा तुमकां तबला संगीत मात्र न्ही हव्यास म्हणाले म्हाका प्रत्येकांत हव्यासाची कसले आता तूं खंयचेय विशय म्हगेले जाल्यार कोणें म्हळ्यार लायक ಗೊತ್ತ आशिल्ले जनांनी कसं न्ही उरलेले पिणी म्हूण दिला रे हांव इता म्हळ्यार म्हाका बूक आनी पुरो वाद्य जायना खंयचेय विशय आसच्या पुरो फुडें स्कुला वतना वाजोवचे जाता जाता आशिल्लें तेन्ना जाता आशिल्लें तेन्ना म्हाका वाद्याचे हव्यास ना आशिल्लें लोटी जाल्लें स्कुला पाठ हय मागीर खेळ आशिल्ले हय दिसता. हय स्कुलाच्या वाजेच्या पुरसाद जायना आशिल्लें तशें आतां कशें म्हळ्यार हव्यास म्हाका प्रत्येक विशय खंयचेय तो विशय उरले तांतू म्हाका आतां योगाचे म्हणलें तांतू जमकले म्हाका म्हगेलो तो गूरू म्हणलें ताणें म्हाका बरें फोनारूय म्हाका ज्योतिशाचे पाठ केला मस्त पाठ केला ताणें ज्योतिशा म्हळ्यार हांव काय हें न्ही घेतलें हव्यासी जाल्यार ताणें म्हाका ज्योतिशाचे प्राथमीक पाठ मागीर ताजे पुरो केलो मस्तशें केला ताणें तशें म्हाका ताजे अभिरुची आसा कोणाकय ज्योतिषांनी म्हणून सांगूस की ना 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 अशी जाता तशी फुडें शिशिले तेच जालें म्हणून नाही नाही ते अशी निमगेल्यार अशी सांगचे शिवाय हांव वच्चें न्हू हें करचें तशें कसं ना जाल्यार म्हाका ताजी अभिरुची आसा अभिरुची आसा तागे तक्के जावन हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ फुडें आमगेले रामचंद्रापुर मठाचे राघवेश्वर भारती तांणी तांगेले गुरुकुलांत चेडवांक ज्योतिशा पाठ करचे तें म्हाका युट्यूबार मेळ्ळें तें सादारण एक 55-60 पाठ आसाचे तें बैसून हांव सम आयकलो तांतूंत मस्त ताजें ज्ञान मेळ्ळां तशी तेवूय एक हॉबी मागीर म्हगेला तें दोळ समजता नाशिल्लें कॉयन कलेक्शन्स ताजे पुरा तेवूय पुरो आसा म्हगेलाक ते आसा कॉइन कलेक्शन हय हळेय सामग्रीಗಳು ते फुडले आयदनां ते पुरो वय हय ते काही तुमगे घरा दवरला गेल्ले आसा म्हगेलाक तसो जालो हॉबी मागीर संगीत आयकुचें लायक कसले धार्मीक विचारांनी पुरो चांग प्रवचन ते पुरो आयकुचें ते जालें पुरो मागीर सायकलीन सोडता शिकी तें दोळ समजतना शिकला हांव कित्याक अर्थ एक 5-6 वर्स फुडें एक फावटी प्रयत्न केला आनी ಸ್ವಲ್ಪ दूर ते सोडला जाल्यार जायना ते म्हळ्यार सायकल हँडल बॅलन्स आनी पुरो मेळना न्हू मस्त वर्स सोडला मागीर आमगेले न्हंयचे लागीं घर आशिल्ली ती स्विमींग शिकला करता स्विमींग गोता आसा आतां जाल्यार म्हळ्यार हांव प्रोफेशनल न्ही पक्कानी काण न्हंयतलो केल्यार मरना तशी वापस वैरेवेत फोन न्हू ते एक तुमगे आत्मविश्वास आसा खंडीत आसा तशी मागीर तुमी दुसऱ्यांक तबलाचे पुरा तरबेती दितात की दिता आशिल्लो हांव फुडें दिता आशिल्लो पूण मस्तीन चेडवां शिकयलां हांवें आतांय जाल्यार कोणूय लायक शिकतलो आसा म्हणून जाल्यार क्लास म्हूण न्ही कसो न्ही म्हाका कोत्ता आशिल्लो विशय तांकां सांगता तशें न्ही अशें केल्यार समजता हें केल्यार तशें जाता तशी यक्षगान ताळमದ್ದಳೆ तुमकां इंट्रस्ट आयकूच बंटवाळ यक्षगानाचे वय. प्रसिद्ध वय. जाग पण वय वय आयकूच इंट्रस्ट आसा आयकता लायक आमगेले मंडळ पुरो येता श्रावणांत लायक सಣ್ಣ सಣ್ಣ केरडू आले
बैल मनशाले ते पुरा मंडळ येता ते सन बैसन ऐकूचे असा ते तांगेल वाक्चातुर्य ಚೆಂಡೆಚೆಲೆ ಮೃದಂಗಾಚೆ ಸಂಗೀತಾಚೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಗವತಿಕೆ ಕೆಲವು ಚಂದ ವಾಯ್ಸಾचे चांग चांग येताचे भागवतिके त्यापर ऐकूच्या लागे बैसन ऐकत वय दुसरे गावचे वय. येताचे वय. ते आता तर बैल मनशे येताचे अंगेले असं. ಚೆರಡು लायक टॅलेंटाचे असतात लायक टॅलेंटाचे वय ना तशी तुमका थंय आसक्ती आसा वय. तुमका देवस्थाना बघला असेल नाही वय ते मागीर वय. केन्ना ऐकू येत वय. आनंद भोगू येत वय. न्ही वय. अध्यात्म साधनेक कोण कोण गुरु म्हणून तुम्ही सांगलात चिकितावळी ना वय. आणि कोणी तुमगेले घरा लागची तुमगे अध्यात्म- फ्रेंड्स त्यांनी असं की मक्का अध्यात्म लैनार వచ్చాక एक हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग ಅಂತ ಕಸಿಗೆ ಬಿಬಿತ್ವೆಲರಿ ಮೆಗೆಲಂತ ಸ್ವಲ್ಪ कसा म्हणजे ಮೊಳಕ ಹೊಡೆಯೋದು ಮುಂಚೆ मागीर म्हाका तसले लैनार आशिल्ले हांव पुत्तूर राज्याला वतशिलो कोणते पुत्र पुत्तूर राज्य म्हणा तो ना आसता जाल्यार तागेले पुनर्जन्म जाल्यार जीव म्हणून म्हणटा ताका तागेला का हांव एक कंटिन्युअस एक 6-7 वर्स वतशिलो म्हणत काय ना ते वचन कसं नाही करू ना तागेला बसचे तो तेन्ना आमकां कसं नाही सांगता आशिल्लो म्हाका ताणें म्हणचे आशिल्लो कसं म्हणल्यार म्हाका एक सांगचे हाडू तबला नोडिसू तागेला तबलाचे पद म्हणचे ताणें कसं नाही म्हणचे कसं नाही सांगता तशी ते एक पुत्तूर राज्याले मागीर रविशंकर गुरुजीला म्हाका तेन्ना लागीं बसून उलत तसं मस्त अवकाश मेळ्ळा तेन्ना तसले अवकाश म्हणजे भारी उणी पड्या नाही म्हाका देवान ते समृद्ध जेवण दिला त्या एक विशयांत देवाक मस्त हे जेवण आसा त्यामुळे तसं जाल्यार पुरो आमकां आशिर्वाद तांगेले दिश्टी पडल्यार पुरो आमकां जीवन आमकां सार्थक जाता तशी तसं तो मागीर रविशंकर गुरुजीले अन्य एकलो शिष्य आशिल्लो छायापती म्हणून तागेलो काय कितले कडेन सत्संगात तबलो जे चमकला म्हणून ताणें हांगा आयल्यार म्हाका आपोवचें आशिल्लें ताणें मागीर ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार तागेलें ಸ್ವಲ್ಪ हे हांगा येवची उण जाल्ले तशी ಬಂಟ್ವಾಳ येवची उरलेले वय एकाडे येवची वय उरलेले वय तशें मागीर अध्यात्माक ಕೆಲವು आसा जें कोण की मेळटा तांगेलो पुरो हेसाले पुरो उलयता आनी कसं ಸ್ವಲ್ಪ हांव काही मस्त व्हड कसं साधन म्हण न्ही जाल्यार त्या लायनार आशिल्ल्या सोदून वचून कांय पूण उलयचें तांणी कसं सांगिल्लें आयकुचें तें जाल्लें म्हण जाल्यार आमगेल्या जिवनांत अळवडसूचें तशी वय वय तशी केल्यार लायक जाता न्ही वय वय आत्मविश्वास येता वय. जीवनांत एक उत्साह नंतर समय लायक जावन वता नाही एक विषय कसं म्हळ्यार मनशान कोणूय जेवो आतां म्हाका पळयतना तुमी म्हळ्यार दृश्टीबाधित म्हूण सांग तशें कसं न्ही हांव दृश्टी असो दृश्टी ना जेवो खंयचेय एक मनशान तागेले जिवनांत तागेले आत्मविश्वासाचे लेवल उणी जेवचे सोडूंक नजे तुका खंयचेय हातूंत तूं आत्मविश्वास उण जाल्लो तुगेलो कसो आसल्यार तो सोल्व जाता वय दृश्य असल्यार चलवता दृश्टी आसल्यार तुगेलो आत्मविश्वास ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना आत्मविश्वास तुगेल्या जीवनाचे प्रमुख अंग अंतर्दृष्टी ते आसा तशें जावन जाता न्हू अंतर्दृष्टी म्हळ्यार आतां व्हड व्हड जनान पुरा मेडिटेशन ते पुरा करून तांणी प्रयत्न पावचे अंतर्दृष्टी घेची अंतर्दृष्टी आमकां मात्र म्हण न्ही पुराय जनाक आसा अंतर्दृष्टी आमकां अंतर्दृष्टी ಸ್ವಲ್ಪ स्वाभाविक जावन येता त्यामुळे आमकां बाह्य प्रपंच पळोवच्या मेळना ती निमती आमी भितर दुखून पुराय जन पळोवच्या प्रयत्न करता त्या पुराय जनाक जत्त म्हण हांव सांगना जाल्यार दोळ्यान सम आशिल्ल्यानी तांणी अंतर्दृष्टी जागृत करचे प्रयत्न करीत अंतर्दृष्टी जागृत जाल्याक तुका कसं म्हणजे कॉन्फिडन्स लेवल डाऊन जायना वय वय उत्तम आलोचन तुमगेली भारी लायक असं जाव का दृश्य असूनही अंगांग समजूनही ಕೆಲವು ಜನ आलस्य पण करताची कसले उमेद नाची दुसऱ्याला वच्चे निमगूचे मागचे असता तुम्ही तुमगेले सेल्फ कॉन्फिडन्सारी असाची नाही नाही ते जाऊ का जाता आमकां कसं म्हळ्यार तुका एक काण समुद्राला कळला रे वंचे मोरचे आमगेले हप्ता असता वंचू का म्हणून सांगून तुका पोवच्या कळणी जाल्यार तू हात पाय मारल्यार पक्कन दडा पोवच्या पुरो बेजन कसं नाही जायना हात पाय सोडा मोरचे ते दोन्ही आमगेले हप्ता असता आम्ही जाऊ का कंची जाऊ का म्हणून आम्ही या केला जाल्ले कसं सिलेक्ट केला जाल्ले आणि तुम्ही ಕೆಲವು
तुमगेल गावांत इले भजना मंडळी काही साथ दिताच काही नवा नाही तेच कोणी नसला रे मग कशी म्हणा कोणी ना म्हणजे वचन बेस्ट आहे बायल मनसा जो विंगड मंडळी नाही री कोणी आयला कोणाके निस्वार्थ जगारी बैसन बाय कोणी ना जरा वचन बेस्ट आहे आमगे याची तशी त्यामुळे मस्त जन असेल कडे ना वचन आमगे आता देवस्थान रात्री ते कार्तिक एकादशी वेळा रात्री पुरा भजन कोणी असं त्या टाइमवर वचन बेस्ट आहे आणि हांव ऐकले उत्सवा ते आत्ताय तुम्ही खांद मारता की देवाले पल्लंकी करी नवा होय आता करता ते भारी एक उमेदी नाही आमकडे पुढं कोण ते एक आम्ही देवस्थानात बघला तो वड जेला मी ती आमच्या पुढं कोण त्याची एक आसक्ती आणि एक देवाला सेवा म्हणून जातात वय तशानं उमेदी रात्री मध्यरात्री जाल्यार काम तशें करताचे वय देवाल सत्तू वच्चे वय भजन करचे खांद मारचे वय तशी आणि तुमकां गोरवांक गेले भारी आसक्त काही न्हू गोरवाचे खंय की हांगा वता काय न्हू तुमी वय वय हा एक म्हाका म्हळ्यार गायचे वयर फूड दुखून सान दुखून म्हाका गाय म्हळ्यार एक म्हगेले प्रितीचे प्राणी प्राणी म्हणाव ते आमी गोमाता म्हणचे आमी वय सम आमी प्राणी म्हणूनच गायक तशी म्हाका एक 2-3 वर्स पुढे एक व्हॉट्सअप ग्रुपार कळले हांगा एक गोशाला आसा देसी गाय पोरा म्हणून सांग तशें हांव गोर चमकल म्हगेले एक दोस्ताक घेवन वचून ते वताना वय ते मस्त गोरवां आसाय ती बदा जेवण लायक आसा ते देसी गाय म्हळ्यार ताजें नांव पुरो गोतोस मलनाड गिड्डा गुड्डे गाय ती तशी पुंगनूर आसता तशी पुंगनूर नाही पुंगनूर तशी मस्त type सान आसता ते. पुंगनूर मस्त सान आनीक सान वय हे आमगेले सनपणेर आमगेले घर आशिल्ले ते आता पुरा जर्सी म्हणून म्हणताय ते नाही हे हेची देसी तळी तेच थंय वचप स्टार्ट केलें हांवें मागीर म्हाका ताजे ते गोरवाल वयर मस्त म्हळ्यार त्यांनी प्रीत करता ते सಣ್ಣ सಣ್ಣ वासरू तेला गिराबला इले उंचे हणचे ते म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ अटॅचमेंट चड जाल्ले तशें हांव वार एक 2-2.5 वर्स तकून प्रति वार वचून एक 2 घंटे ते गोरवाल स्पेंड करता ते म्हाका मस्त मना समाधान दिता तांकांय कशें म्हळ्यार आमी वचून पळ्यार तांकां खुशी जाता वय फाटी वयरी हात काडल्यार वय न्हू वय आमकां एक नमणे वय. खुशी जाता तशी आनी ताजेची तूप दूद वय. आमी सेवन केल्यार ते मागीर छान वय ना वय मागीर रांदप तुमी करचे की वय करता करता हांव फुडें पोरा नमने रांदप करतशिलो कसले तशें मातशें कसले करना हांव जाल्यार मागीर शीत येता प्रकारान घेता हांव मागीर तुमकां कामां वचचें आसता खंय की कामां सेटल न्हू तुमी वय. कसो तें खंय तें ते निट्टे फार्मसी ಕಾಲೇಜ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಮಗೆಲ್ ಗಾಮ दुखून साधारण एक 40 किलोमीटर जाता कशी वचा तुमी वच्ची कशी थंय दुखून बसारी सदांय बंटवाळा दुखून मंगळूर थंय बसार वता थंय दुखून आमगेले कॉलेज बस आसा तशी सांजेर तशी येवची थंय कसो ड्युटी तुमकां थंय तशें काम टेलिफोन ऑपरेटर जावन आसा तुमकां ताका ट्रेनिंग आसा की टेलिफोनाचे न्ही प्रकार ट्रेनिंग आसा ते हांव हांगा कोड्याळांत केलेलें जाल्यार ते ट्रेनिंग कशें म्हळ्यार तेन्ना कॉर्ड बोर्ड आशिल्ले ते सिस्टम मस्त पुडले आउटडेटेड ते आतां पुरा तुगेले सिंपल एक टेलिफोन हें आसला पुरो कशें जाल्यार ऑर्डिनरी टेलिफोनार आमकां कनेक्शन दिवचें जाता तशी दृष्टी मंद अशें बँकांचूय पुरा मस्त काम आसा, वय, दितात ना वय. टेलिफोन एक्सचेंज वय, वय, तशी पुरा वय, मस्त वय. केलो कंपनीची कंपनीचे दितात. ते मागीर छान वय. विचार न्हू जणान मागीर कसं करचें शिकता चितांनी वय. मागीर जाता वय. तशी न्हू वय ते एक छान वय. ಸ್ವಲ್ಪ 2-3 वर्स फुडें तुमी गुरुवंदना कार्यक्रम केलेलो काय न्हू बंटवाळांचो वय ते कसं म्हळ्यार हांव आनी म्हगे क्लासमेट एकलो आसा सदाशिव शेणै म्हणून तो शिल्पी आमी 2 जाण आमी प्रति उत्सवाक मेळटाची तशी हांव एक ताका अशी सांगिल्लें पटरे आमी एक 2 वर्सां आमगेले 50 वर्स जाता 50 वर्सां वेळार आमी अशी खावचे जेवचे हॉटलाक हाका ताका घालचे बदलाक आमी एक ಸ್ವಲ್ಪ अमावंट चड घालून आमी एक उत्सव करया देवाले रुपया लालकीचे जायत रे म्हणाला ताजे नंतर ते उत्सव तुगेले 13 वेळार आमगेले वरलेले पुरा भायले जन पुरा आयिल्लेची क्लासमेट्स तेच तांगेला सांगतना लायक विशय म्हण जाल्ले व्हॉट्सअप ग्रुप म्हण केल्ले
त्या बरोबर जेतना आमकां एक 48 जण आमकां क्लासमेट्स मेळ्ळेची तेन्ना म्हणटाना आमी फस्ट चेल्ले चेल्यो चेल्ले पुरा, चेल्ल्यो पुरा परगांवची वय गांवची वय तेन्ना एक आयडिया येयली कशें म्हळ्यार आमी फस्ट आमगेल्या गुरूंक इन्विटेशन दिवका आमगेले फुडले आमकां शिकयले मास्टर तांकां सोदून सोदून वचून तांकां आमी ह्या उत्सवाक ह्या कार्यक्रमाक आमी तांकां आमंत्रण कोरका म्हूण गेल्ले कोरका म्हूण जेतना ताका एक विंगड रितीन रूपरेश आयले तशी आमी पुरो जन मास्टरांक मास्टरन्यांक आमगेले फुडले स्कुलाचे स्टाफांक तांकां पुरो वचून आमी आमंत्रण दिल्लें तांकांय भारी खूश जाल्ले जाल्यार आमकां एक तांतू कसो अनुभव म्हळ्यार देवालो खंडीत आशिर्वाद आसा जाल्यार आमगेले दोळेद्रा दिसचे गुरू तांणी कसो की खुशीर आमकां आशिर्वाद केला तेव्हाय आमकां परिपूर्ण जन मेळ्ळा म्हूण हांव लेखता ते उत्सवांतूय हांव भागी जालेली म्हाका ते भारी खूश जाला हय. कळ्ळें चेडवान गुरू वंदना कार्यक्रम भारी चंदेर जाला हय. आनी तशी विदेशा आशिल्ले दुबय आशिल्ले टिचराकय आपूण थंयचे चेडवांनी सन्मान केला हय म्हण आमी म्हळ्यार प्रयत्न केला आमगेले नॉलेज कितले जण आसात तांकां पुरो जण पावकात आमी तशी भारी चंदेरी उत्सव चल्ले आनी तुमी आतां जना कसले सांगच्याक आस की काय पण तुमी विशेष संदेश नाही विशेष संदेश म्हळ्यार तेच तेंचे हांव तावळी सांगला म्हणून की फस्ट ऑफ ऑल कसं म्हळ्यार प्रत्येक मनशान तांगेले कॉन्फिडन्स लेवल डावन घेवचे सोडून एक दोनीच कसं म्हळ्यार खंयचेय विशयान तूं तें म्हाका नाका हें म्हाका नाका तशें ना प्रत्येक विशय आसक्ती आसो ना जेवो ते कसन तुमकां तुमगेले एद्रा मेळटा ते काण घेवका मनान तूं सायडा दवरका जावका ज्या टायमार एक एक पाटी खंयचेय विशय आमकां जावका ज्या टायमार एक एक मेळटा न्ही वा तशी ते आमी त्या रितीन आमी कशें म्हळ्यार आतां चेडवांक आमी तयार करता खंयचेय विशयाक जायना म्हणून ना पळय एक आहा तो म्हूण तशी आमी जायना म्हूण खंयचेय आमी हें करना नेगेटीव हें करनाची खंयचेय काम जायना म्हळ्यार विशय खंयचेय ना प्रयत्न केला खंयचेय जाता विशय कसो म्हळ्यार तुमगेलो आत्मविश्वास जेवका आत्मविश्वास वाडत जाल्यार आमी आमगेले चेडवांक आमी तशी तयार करता वय पॉझिटिव्ह थिंकिंग आसता पॉझिटिव्ह थिंकिंग आसल्यार तुगेलो पॉझिटिव्ह एनर्जी खंडीत येता तुमकां बालयान तूं टिचर्सांचे मारलेलेस की शिकताना जाय जाल्यार मारला मारला. कित्याक म्हळ्यार हांव तितलें करताचे तशी ना आमकां सुशील मास्टरांनी म्हण आशिल्ली हांव तिगेलो तबलो शिकयलो पळय तबलो शिकोवत आनी तिका सांगलें मास्टरांनी मार नाका ते दीस मारलेले हे आतां घंटे तुका आनी केस तशी हय जाल्यार शिक्षक म्हळ्यार भारी प्रिती तुमकां खंडीत तांणी आमकां त्या टायमार तेन्ना शिक्षक आमकां तितले लायक रिती तांणी मारची कसाचे ते करचे जाल्यार प्रितीन मारताले तांणी मागीर तुमी आनम्मा कशी करता आशिल्ली तुमकां मारता आशिल्ली की विचारता आशिल्ली की तेन्ना ते आमगेले काळाचे चेडो पुराय जाणांक आवस बाबसूल पेट्ट पडतलेची कित्याक म्हळ्यार कोणाय पाप ना आशिल्लीच प्रितीर सांगल्यार चेडवां आयकता तुमगेर तसो चेडवां सावन आसतना लूट आसल्यार आजी पळय लायक काम करून संस्कार शिकून संस्कारयुक्त जावन पुरो आसा पळय जाल्यार तेन्ना खाल्लेलो पेट्ट आमकां आत्त मस्त ताचें मार्गदर्शन मेळटा तेन्ना ते मारलेले पेट्ट म्हूण सांगून आमकां आतां दिसना ते मारलेले मास्टरान एद्रा आयल्यार आमकां बारीक खुशी तांगेला सांगोस आस्ता आस्ता सांगोस मास्टर तेन्ना मारलेले दुख आनी वचचें न्ही तुमी तबले शिकतना तुमकां चोयकची कळ्ळे पळोवका भायर वचून प्रदर्शन दिवका म्हूण पुरो आशिल्ली की ना ना हांव संगीत तबला खंयचेय विशय हांव प्रोफेशन जावन घेवका तशें कसो हांव करनी म्हाका ते इश्टय ना आशिल्लें संगीत तबला निमती म्हाका कशें म्हळ्यार म्हाका भितर वयल्यान कशें की एक खूश मेळटा म्हळ्यार कितें हांव संगीताक चमकलोलो आनी बदल जावन कशें म्हळ्यार म्हाका संगीताचे हे जेता तेजे हांव सांगले पडटा वळ्ळे ते डिप्रेशनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले त्या टायमार संगीत आयकता आनी त्या पुरो मस्त दूर जाता आशिल्लें आतांय जाल्यार तशी मस्त मात येवन जाल्यार लायक संगीत एक लायक धार्मीक प्रवचन एक कांय नातलें मेडिटेशन करून बेसचें तशें जाल्यार पुरो ताजे निमती मस्त उपयोग आसा संगीत हांव आतांय जाल्यार चेडवां सांगची कशें म्हळ्यार तुमी संगीता लायना वच्चो का लायक जाल्यार संगीत म्हळ्यार कर्नाटक एक हिंदुस्तानी खंयचे संगीत की नाही हांव हिंदुस्तानी संगीत खंयचे कर्नाटकी जाल्यार लायक आसता तुका वाद्य संगीत तुगेले वायलीन विणे पुरो कितले लायक जाता आयकुच्या बार लायक जाता स्वल्प संगीता नॉलेज आसल्यार आनी लायक जाता तशी आजी आमगेलो तुमी संवाद आयलींची तितले दूर बंटवाಳ दाखून
आणि काम असरी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ निमगून घेऊन आयल्याची तुमकां हांव धन्यवाद दिता म्हगेले तर्फेन आनी तशीची आमगेले हे वर्ल्ड कोंकणी केंद्र दुखूनी हांव तुमकां अभिनंदन दिता. धन्यवाद. तुम्ही म्हाका आपण एक अवकाश दिला जाक तुमकां धन्यवाद आणि नमस्कार. इतले वेळू तुम्ही मेगेलोट्टू यू लक्ष्मण भट्टांनी तांगेली कहाणी प्रेरणाची सांगिल्ली आसा ते तुम्ही सगळ्यांनी ऐकले तुमकां धन्यवाद दिता.